नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यक्रमात तुम्हाला उपकार हांव सांगते गौरांग प्रभू मळकर्णीकर तुमचे मुखार घेवन येते साश्टीतली खबर. आनी आज जर साश्टीतली सगळ्याकाय जर मोठी खबर आसत ती म्हणजे मडगांवांतल्या 46 दुकानांक जांणी आपले उदक सारके गटाराक सोडला अशा 46 दुकानांक आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान नोटीस काडली आहा. तातली 21 दुकानांक काल आनी आज अशे 2 दीस मेळून 21 दुकानांक अशी हे केल्ली आसा. ही खंयची दुकान आनी खंयची एरियेक आसा ही सगळी फातोड्डा मडगांव ह्या हातूंतली आनी हातूंत खंयची अशी पर्टिक्युलर दुकान ना. जे दुकानाक कन्सेंट ना त्या दुकानाक म्हणजे हातूंत भितर बीफ शॉपां आसतली जावं तुगेली चिकन सेंटर आसतली, हॉटेलां आसात, त्या भायर रेस्टॉरंटां चडशीं रेस्टॉरंटां स्टेशन रोडार रेस्टॉरंट आसतली, अपोलो कडेन जे रेस्टॉरंट जी रेस्टॉरंटां तांकां आपले हे म्हणजे सेप्टीक टँक ना जावं ती डायरेक्ट सोडटाली तांकां स्पेशली. आनी अपोलो कडेन बी पळयलो न्ही जाल्यार बारीक दुकानां म्हणजे ते खंय तरी जेवण करून हाडटाले आनी ते थंय दवरताले. कितलें जाल्यार उदक तुका सेप्टीक टँक ना म्हणटी गटराक वतलें न्ही. सो ह्या दुकानाक तांणी मारिल्ले. त्याच बरोबर आमच्या बोरकर सुपर मार्केटा फाटल्यान जे काही कारागीर काम करताले तांचे ते सल्फराचे गोल्डाचे ऑर्नामेंट करताले त्या दुकानाकय तांणी सील मारिल्ले आसा. कारण तांकां ते अशे ऑफीस टायप एक तातूंत भितर ते काम करताले. सो तांचे ते सल्फराचें उदक बी आसा पळय तें सगळें उदक डायरेक्ट गटरांत वतालें. सो तांकांय तांणी सील मारिल्लो आसा. आनीक ही कारवाय आतां सद्या पर्यंत आज पर्यंत 21 मारिल्ली आसात आनीक उरल्यांत टोटल 46 म्हाका दिसता 4 जाणांनी आपणे पयलींच बंद केल्ले आनी 2 पयलीं मारिल्लीं. पूण तातूंतले कितें जालां 2 पयलीं मारिल्ली तातूंतली एकट्यान आपणे परते डिसीर गेले आनी परते विकपाक लागले. सो आतां पळोवपाक जाय की कितें कारवाय करता ते म्हणजे ताचेर FIR करतले काय कितें कारवाय करता तें पळोवपाक जाय. एकूणच जर हे पळयत जाल्यार मडगांवचे जे आमचे सिवरेज सिस्टम आहा ताजो प्रॉब्लेम जो पळय प्रभाव नायक म्हणटा ताणें एक ट्वीट घाल्लो तातूंत भितर ताणें ताजो आजो बाबू नायक जेन्ना लास्ट इलेक्शन बाबू नायकान मडगांवांत जिखला तेन्ना हे आमच्या सिवरेज सिस्टम मडगांवांत स्टार्ट करपाचें काम सुरू जाल्लें. तो जावन आतां एक 25 वर्सां सुमार जाली. 25 वर्सां भितर 25 वर्सां जावन बसून मडगांव सारके सिटीक सिवरेज सिस्टम ही अजुनूय जाग्यार पडना. पयर मिटींग जाली तेन्ना कलेक्टरा मिटींग जाली स्पेशल सिवरेजी लागून. कारण कोमाक खूब कडेन सिवरेज ब्लॉक जाली. कृष्णा देवळा कडेन अशी ओपन फ्लो जाली तेन्ना कळून आयलें की 4 पंप मोडल्या म्हूण. आतां डिपार्टमेंटाक खबर ना ते 4 पंप मोडल्या म्हणून. जेन्ना लोकांनी बोवाळ केलो तेन्ना आमदारान वचून पळोवणी केली आनी तेन्ना तांकां कळून आयलें की 4 पंप मोडल्यात. म्हणजे ते म्हाका दिसता एक म्हयनोभर तशें मोडून आशिल्ले. एक जाली. दुसरी तेन्ना थंय डिस्कशन जालें की तेन्ना ते जावन कोमाक जे आमचे विठ्ठल मंदीर आसा थंय सगळी हळशिकाय जाली. म्हणजे आमच्या देवळाच्या मुखारच कुशींतल्यान सगळी हळशिकाय जाली. तांकां खबर सुद्दां नाशिल्लो येताले वताले 4 पंप मोडिल्ले तें खबर ना. मागीर ते दीस जेन्ना लोकांनी बोवाळ मारलो मिडियाचेर उलयले लोक तेन्ना हांकां जाग आयली आनी मागीर ते पळोवणी केली. पळोवणी करतकीर मागीर तांकां कळ्ळें की सिवरेजीचे पंप मोडल्यात पूल करता ते. मागीर तांची म्हणून उपाय योजना केली कितें टँकर दवरपाचे टँकर हाडून दवरले आनी टेम्पररी हाचे खातीर आनी मागीर तांणी तो चेंज केलो पंप. बरें तातूंत भितर दिसून आयलें की 2 लो लायन एरिया आसात. एक म्हणजे मालबाट, एक ती कालकोंड्यार सायडीक चिंचा तशी. मालबाटाक कितें आसा घरां तेकून आसात. सो तुका पायप घालपाक मेळना, वर्टिकल ऑरिजेंटल पायप व्हरपाक मेळना, त्रास जाता. सो थंय वॅक्यूम अशें एक जी मळ्याक सिस्टम आसा मळ्याक तशी घर तेकून आसा म्हणून ते घालपाक मेळना म्हण ती सिस्टम हांगा करपाची केल्या. सो जो पर्यंत आतां कन्सेंट ते घेनात पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो तो पर्यंत तांची जी सील मारिल्ली आसा ती बंद आसतली. जेन्ना तांकां कन्सेंट मेळटलो जावं ते एप्लाय करतले कितें आसता जाल्यार तांगेले परते घेतले अशें तांणी सांगलें. एकूणच जर हे पळयल्यार ही जी आतां कारवाय जाल्या म्हणजे जे कोण जर अशें ओपन ड्रेन्साक जर सोडटार उदक जाल्यार तांचे कारवाय जावपाकच जाय. बरोबर ते एक जालें. पूण अशें हे दिसता की तूं स्पेशली जे आमचे मालबाट आनी ती एरिया आसा जी आमचे रेल्वे स्टेशना कडेन आहा तातूंत अशें दिसता की थोड्यांचेर कारवाय जाल्यार थोड्यांचेर कारवाय जावंक ना. थोड्यांनी सामकें अजुनूय ओपनली उदक सोडप चालूच आसा अशें दिसून येता. खुबशे थंय सर्वीस स्टेशनां आसतलीं बाकीचीं आनी हॉटेलां आसतलीं तांकां कारवाय जाय तशी केली ना. म्हणजे अशें दिसून येता की कोर्टाक दाखोवपाक कोर्टान जी हायकोर्टान जे 1 नोव्हेंबराक सुमार सांगिल्लें की तें डायरेक्शन तांकां दाखोवपाक आनी प्रकरण थारार घालपाक ही कारवाय केली अशें दिसून येता. कारण हे मेन जे हे आसा प्रकरण आसा ते साळ न्हय
हे आता आमचे प्रदूशीत जाता म्हणून एक नावेलीच्या एक मनशान रीट पिटिशन घालें आनी तातूंत भितर एक कितें जालो की ताणें हें केलें की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हाजेर एक्टींग केल्या जायनाका म्हणून. सो पोल्युशन कंट्रोल आतां आपूण एक्टींग जाता म्हूण दाखोवपा खातीर हें आतां हें केलां. पूण मेन म्हणटा तें दुकानदाराचें कितें आसा तुमचे सेप्टीक आमचे हेच ना कितें तें सिस्टम सिवरेज पायपलायन ना जाल्यार आमी सोडपाचें खंय हो तांचो जेन्युइन प्रश्न आसा. सो ताजेर ते म्हणटाले तुमी कितें सोकपीट हें करात तें करात अशें म्हणपाक शकतात ते तरी आसतना ऑलरेडी बिल्डींग बांदिल्ल्यो आसात. आतां खंय सोकपीट काडटले हें काडटले ते मेन म्हणटे आतां मेरेन खरी तर तांकां पायपलायन जावन तांकां मेळपाक जाय आशिल्लें. एक तर आमचे स्टेशन आमचे ना तो पूल आहा पळय रेल्वे ओवरब्रीज आहा थंयचे एक दुकानान ताणें ऑलरेडी एप्लाय केला बॉम्बे मडगांव कॅफे ताणें एप्लाय 2 वर्सां पयलीं केल्लें एप्लाय केला तांगे हें नाशिल्ल्यान कितें तें आमची पायपलायन नाशिल्ल्यान तांकां कनेक्शन मेळना आनी तांकां तुमी ड्रेन्साक सोडटात म्हणून तांचेर हें जाता. आनी हेंच जर सगळें लागता जाल्यार आमचे जे कलेक्टर ऑफिस आहा थंयचे सिवेज थंय सदांच उक्त्या वाविल्ले आसता. म्युनिसिपालिटीकय अजुनूय हें ना सिवेज सिस्टमीक कनेक्शन ना. आनी ह्यो दोन ज्यो कंट्रोल करपा सारक्यो आहात त्योच बॉडी कडेन हे सिस्टम ना आनी चलपाचें कशें. आनी एक एग्जांपल सांगता फाटल्या दिसाक कशें कन्सेंट ना म्हूण सगळी HGPDAची मार्केटाची सगळीं शॉपां म्हणजे चिकन आसतलें बीफ आसतली हांकां नोटीस काडिल्ली. मागीर ते मिनिस्टराक वचून मेळ्ळे आनी तांणी रिलॅक्सेशन दिलें आनी तांकां सांगलें तुमी तुमची हें करात सोकपीट मारात जावं टँक बसयात आनी ताजे नंतर तुमी ऑपरेट करात आनी तांकां टायम दिलो 1 म्हयन्याचो. पूण थंयच आनी एक बिल्डींग आसा जी आमची HGPDAची जे ऑफीस आसा जावं RTOचें ऑफीस आसा ओशिया थिएटर आसा ते बिल्डिंगेची सिवेज ओपनली फ्लो जाता रस्त्यार. सगळी बिल्डिंगेची फ्लो रस्त्यार जाता. आमची कलेक्टरा सायडीक एक बिल्डींग आसा ताजी आनी 12 म्हयने फ्लो जाता पूण तांकां कोणूच स्टॉप काडनात जावं तांकां पळोवपाक सुद्दां वचना. सो एकूणच जर ह्या प्रॉब्लेमा कडेन जर सारकें पळयलें आतां गंभीरतायेन पळोवपाची गरज आसा. कारण पिसमील अशें म्हणजे 46 जाणां काडले तांकां सील मारले तो रिपोर्ट हायकोर्टाक सबमीट केलो अशें कोण जावचें ना. ह्या हातूंत भितर म्हजे आमचे ह्या माध्यमांतल्यान आमी हें करपाक जाय हायकोर्टान आतां आनीक प्रोएक्टीव जावन ही कारवाई तरी सारकी करतात काय ना हें पळोवपाचें. आतां फाटलें तशें जाल्लें पळय आतां हायकोर्ट म्हूण खंय येतलो हायकोर्टान हांगा येवपाचें पळोवपाक. नुस्त्या मार्केटाची परिस्थिती पळयली एजन्सी आहात न्ही नुस्त्या मार्केटाची बी परिस्थिती तीच आशिल्ली. होलसेल फीश मार्केटाची हे हायकोर्टाक आसा. हायकोर्टान तांकां सांगलें तुमी नवां बंद करात. नवां बंद करपाचें बरें आसा पूण जी घाण आसा रस्त्यार आनी तो थर्माकोल पडटा ताजें कोण पळोवन आसता. तूं म्हणटा हायकोर्ट थर्माकोल आसा तो 6 रिवराक उडोवप चालू आसा. तूं म्हणटा हायकोर्ट येतले अशें म्हणटा. हाज्या पयलीं हायकोर्टाचे जजीस पणजे सिटीक येवन पळोवन ताणें हें केल्लें आसा कॉर्पोरेशनाक सामकें वडीर काडिल्लें आसा सिटी कॉर्पोरेशनाक. सो आतां म्हणजे प्रत्येक कडेन ते जज वचपाक शकतात असलें ना पूण तरी आसतना एक सिस्टम आहा गव्हर्मेंटा कडेन जी चॅनलायज करून हाजेर नियंत्रण हाडपाक शक्य आसा. हय पूण तें जावपाक जाय. आतां तूं तें एग्जांपल दिलें न्ही नुस्त्या मार्केटाचें एग्जांपल दिलें थंय कितें करता म्युनिसिपालिटी दाखयता आमी एक मनीस बसयला थर्माकोल व्हरपाक. HGPDA म्हणटा आमी णवाक बंद करतात. लोकांक त्रास जावपाक जाता थर्माकोल थंय पडटा उदकाची घाणी रस्त्यार पडटात मेन रस्त्यार सगळ्यो आनी थर्माकोल आसता बी बाकीचे कडेन नुस्तें विकून तो काडून 6 रिवरी उडयतात. सो प्रॉब्लम तसो आसा फक्त दाखोवप कितें आमी हे स्टेप्स घेतल्यात. काल आमचे जो फाटीं आमी 2-3 एपिसोड जाचेर केल्ले तो म्हणजे दत्ता नायकाचे जो कॉमेंट आनी ताचे फाटल्यान ती केस पुलिसा कडेन पावून मागीर थंयच्यान कोर्टाक पावून जाल्लो. आनी काल दत्ता नायकाक एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट जालो पूण ताजी ऑर्डर रातची लेट बसून अपलोड जावं नाशिल्ली रातची लेट अपलोड जाली. सो आज जेन्ना ती ऑर्डर मेळ्ळ्यात तातूंत जर पळयल्यार हाणें म्हणलां की पयलीं आमीच एक हें केल्लो की दत्ता नायकाक एरेस्ट कित्याक करपाक जाय कारण जो मेरेन तुका कोणा कडल्यान कांय रिकवर करपाचें ना किंवा आनीक ताजे कडल्यान कांय एविडन्स मेळोवपाचो ना तो मेरेन ताका एरेस्ट करपाक. सो सेम मुद्दो वकिलान मांडिल्लो आनी दक्षिण गोंयच्यो ज्यो हे आसात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शमा जोशी
आणि तोच मुद्दो मान्य करून जर दत्ता नायकाक एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट जालो जाल्यार आमचे इन्व्हेस्टिगेशनाक कांयच सॅम्पल जावचे ना तर हें केल्लो आसा आनी फक्त ताका 2-3 अटी घाल्ले आसात. तातूंतले आनी एक म्हत्वाची अट म्हणजे ताणें जर एक पयलीं म्हणटे आमच्या आयोगाक ताणें सहकार्य करपाचें तपासाक. दुसरें जे कोणें केस घाल्या ताजे दबाव वाडप ना किंवा तांचे कोण आनी साक्षीदार आसा ताजे दबाव वाडप ना. आनी एक की राज्या भायर जर वचपाक जाय जाल्यार कोर्टाची पयली परमिशन घेवपाचें. सो ह्यो अटी घालून हे जाल्ल्यो आसा. सो एकंदर एक एपिसोडाचेर जवळपास आतां म्हणजे दत्ता नायक एपिसोडाचेर पड्डो पडलो असं म्हणपाक जाता. सो आतां तातूंतल्यान आनी एक म्हत्वाचो मुद्दो आमचो दत्ता नायकाचो वकील एडवोकेट क्लियोफास आल्मेदा कुतिनो हाणें म्हणिल्लो की असली जेन्ना हे आतां हे खरेंच धार्मीक भावना दुखोवपाचे प्रयत्न काय कितें हाजेर आतां हें जावपाक जाय चर्चा जावपाक जाय. कारण क्लियोफासाचो हे आशिल्लो हे चडांत चड डिफॅमेशन जावपाक शकता. कोणाच्योय धार्मीक भावना दुखावपाच्यो मुद्दाम जावन म्हणजे तुका दुखावपाचें म्हळ्यार मुद्दाम हांव प्रयत्न करता जाल्यार ते हे जाता म्हळ्यार एकादी तुका दुखतात आसतय बी पूण तो मुद्दाम केल्लो प्रयत्न काय कितें हाजेर आतां आनीक थोडे क्लॅरिटी येवपाक जाय अशें दिसता. आनीक त्या खातीर एक अशी हाजेर चर्चा जावपाक जाय अशें कित्याक लागून अशें जाता. सो आमचे जे कोण सामाजीक हे आसात ते हे लक्षात घेवन अश्यो चर्चा घडोवन हाडटले इतलेंच आमी मागून ही हांगा चर्चा थांबोवया. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.